नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। फोंड्या वास्को तुलीप कामगार कोविड ट्रान्सपोर्टर। फोंड्या परिणाम इंडस्ट्रियल वाठारांतली हॉटस्पॉट तुलीप बंद। थंयच करतात कोरोना किट ईएसआय कोविड हॉस्पिटलाची दशा वाऱ्यार। आयआयटीक तेको दिवंक 70 सरपंच नगराध्यक्षांचे वाळपय शक्ती प्रदर्शन। विरोधकांची बिडकी उखलपी पीआय एकोस्कार आयचे पत्रकार परिशदेकडेन दिसलो सुद्धा ना। गावांनी हाऊस टॅक्स वाडटा। विधानसभा अधिवेशनात कायदो दुरुस्ती। आमदार झेडपी ग्रामसभांनी वांटेकार जावंक अधिकार। ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेटाचे अधिकाराचेरूय कायदो दुरुस्ती। भारतात आशियातलो सगळ्यात मोठो सोलार पॉवर प्लांट। मध्य प्रदेशात 750 मेगावॅट प्लांट सुरू। प्रधानमंत्र्यान केले उक्तावण। ह्या फुडें चीनी फोटो सेल आयात बंद। गुंड घालून एलपीके फोडपात हांव ना प्रकरण कोर्टांत। रोहनाची जाप। मायकलाचे खंय पीडीएत महाघोटाळे। 450 कोटींची स्कॅमा। काँग्रेसवाले खंय कळंगुटीची फुनेला। आणि कानपुरात पोलीस रेडिंग पार्टीच्या 8 पोलिसांचो एम्ब्युश करपी हेवीवेट गँगस्टर विकास दुबेचो उत्तर प्रदेश एसटीएफान वाटेर केलो एन्काउंटर। 2 दिसांत 6 गँगस्टर मोकळे, उरले 12। कोरोना टेस्टिंग किट करपी टुलीप कंपनीत सध्या इंडस्ट्रियल कोरोना हॉटस्पॉट जाला। जिल्लोधिकाऱ्यान कंपनी तात्पुरती बंद दवरल्या खरी, मात ठोस निर्णय ना। फोंड्या टुलिपाक लागून कोरोनाचे दुयेंती वाडत आसात। कोरोना दुयेंतींच्या फॅमिलीचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह। मडगांव ईएसआय कोविड हॉस्पिटलाची दशा जाल्या म्हूण दुयेंतींनी सोशल मीडियार सरकाराची लज घाली वाऱ्यार विजयान इशू केला। Kolwali jail, you see, on the very first day after we received the information that one of the jailers is tested positive, we took 42 samples of the immediate, not exactly inmates, but the other jailers, the staff of Kolwali, plus 2 or 3 inmates who were in contact, 42. Those all are negative. Then 226 samples were collected, and tomorrow, day after, they are going to collect more samples. Each and every inmate of Kolwali jail will be checked for COVID. So far, the news is good. We have not got any reported positive cases apart from that one jailer. फोंड्या ट्युलिप कंपनीन कामाक आशिल्ल्या कामगारांक कोरोना जालो आनी त्या उपरांत थंय आंकडो वाडत आसा। ढवळे पॉझिटिव्ह मेळिल्ल्या कामगाराच्या बायल भुरग्यांक धरून 3 रिपोर्ट पॉझिटिव्ह। वळवय एकाच फॅमिलीचे कामगार धरून 3 जाण पॉझिटिव्ह। वळवयकार सोमार सावन आयतार मेरेन सेल्फ आयसोलेशनात। थंयच्यान 50 स्वॅब टेस्टी केल्ल्यो, तांचो रिपोर्ट नेगेटिव्ह। जाल्यार साकोड्ड्यात दोंगरवाड्यार 10, मोल्या 8, तळावले आनी बोरये 3 जाण पॉझिटिव्ह। ट्युलिप कंपनी कोरोना किटाचे काम करता, मात थंयच्यानूच चड कोरोना पॉझिटिव्ह कामगार भायर सरल्यात। कितल्याशाच वाठारांनी कोरोना पातळ्ळा। प्रशासनान सध्या कंपनी बंद दवरपाचो आदेश काढला खरो, मात सगळोच गोंधळ। ते सांगता की ट्युलिप कंपनी जी आसा, काल एक ऑर्डर आयल्या की ते ट्युलिप कंपनी 14 दिसां खातीर बंद करची। नाव दॅट कंपनी आयरॉनिकली इज मेकिंग कोविड टेस्ट किट्स for the government and the country. So तांचे म्हणणे कितें आसा that जेन्ना इंडस्ट्रीज and the government had decided to work hand in hand, जेन्ना आमी डिसिजन घेतिल्लें की आमी will start the industry, जाल्यार अशें जेन्ना एक मोठे डिसिजन घेता, they are saying that probably Tulip has not informed the company or Verna Industries Limited की अशें जाला म्हणून, and that is why probably they have not mentioned the association आसा तांच्यानी ताजेर चड रिएक्ट करूंक ना। पूण तांचें म्हणणें आसा की हाजे फुडें समज कोणाचेर जरी एक्शन घेता जाल्यार एक मातशें ताजे कितें जे वेर्ना इंडस्ट्री जे असोसिएशन आसा तांकां एक कन्सल्ट करचो एंड कोऑर्डिनेट विथ देम बिफोर टेकिंग इन एक्शन। तांचें म्हणणें आसा की 2 युनिटान खंय थोडे पॉझिटिव्ह आयले, बट गव्हर्नमेंटान ताचे 6 युनिट बंद करून उडयल्ले आहा। मडगांव ईएसआय कोविड हॉस्पिटलाची दशा जाल्या म्हूण दुयेंतीच थंयच्यान सरकाराची लज वाऱ्यार घालूंक लागल्यात। विजयान इशू केला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। 70 आयआयटी वयल्यान राजकारण तापता आसतना प्रकल्पाक तेको दिवंक 70 सगळे सरपंच आनी वाळपयचो नगराध्यक्ष देवला। वाळपय मिडिया मुखार शक्ती प्रदर्शन। आयआयटी आयल्यार सगळ्यांक बऱ्याची वयल्यान 70 आनी गोंयचें नांव वयर येतलें। जे कोणाचे कितें प्रश्न आसात ते चर्चेन सोडोव येतात म्हूण आयआयटीचे जमीन संपादनाक हरकत घेतल्यांचेर काउंटर अटॅक।
कलम 144 लागू आसा म्हूण सांगून पत्रकार परिशद घेवपाक बशिल्ले मेळावलीचे 3 जाणांक बुधवारा वाळपयच्या पियान उखलिल्ले. शुक्रारा भर वाळपय शारांतल्या पालिकेचे बिल्डिंगेंत 70चे सगळ्या सरपंचांनी आनी नगराध्यक्षान IITचे समर्थनार्थ पत्रकार परिशद घेतली. जे कोणाच्यो जमनी वयता ते आमी आमच्या MLA विश्वजीत राणेक सांगलेले की तेंच्यो जमनी बी वयता म्हणून. सो तेंच्यांनी सांगलें की तांकां फायली करून दिला. तश्यो आमी फायल्यो फॉरवर्ड केल्या फुडें. आनी जी ही गव्हर्मेंट जागा आसा IITची ती सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या ताब्यान पावली आसा. थंयचे लोक जेणे करून प्रत्येक मनशाक एक वेगळ्या तरेचो वाव मेळटलो, जेणे करून प्रत्येक मनशाक वेगळ्या वेगळ्या व्यवसायान नोकरी संबंधी म्हणात जो शिकलेलो आसा ताका थंय नोकरी मेळटली जावं कितें तरी ताका थंय मेळटलें. पण जेणे करून काही लोक अशेय आसा बाकीचे तांकांय थंय एक वाव मेळटलो. सत्ते सारखे असे मोठे मोठे प्रोजेक्ट घेऊन आणि गोळी पंचायतीत एक ITIचो प्रोजेक्ट येता तो खूप अभिमानी गोष्ट आहे. ह्या प्रोजेक्टाक आमी स्पॉन्टेनियसली सगळ्यांनी एका सपोर्ट करूंक जाय. बेश्टो खंयच्या एका गोष्टीक विरोध करपाचो म्हणून विरोध करपाचो ना. आतां थोडे बिझनेसूय करूंक मेळटलो. त्याच बरोबर आमचे शिकलेले भुरगे आसात तेंच्यांनी ह्या IITचे म्हत्व जाणून घेवपाक इंटरनेट ओपन करून तिचे सायड इफेक्ट जावं तिचे परिणाम तेजेर कितें कितें फायदो जावंक शकता ते आयज पळोवपाक जाय. ऑगस्टिन स्कूल आसा, नवोदय विद्यालय आसा आनी तशेंच हे IIT आसा आनी हे लँडमार्क जातले आमचे सबंद इंडिया आमची 70 गुलेली जातली लँडमार्क आनी गुलेलीक लागून आमचे 70 आनी गोवा हे सगळे प्रसिद्ध जातले. हे सगळे सरपंच आणि नगराध्यक्ष विश्वजीत समर्थकांची ही पत्रकार परिशद. काय ॲक्टिव्हिस्टांनी PI काततांचेर कारवाय करात म्हणून फोन करून सांगिल्ले. ही पत्रकार परिशदेकडे वाळपयचो PI सागर एकोस्कार दिसलो सुद्धा ना. PI सागर एकोस्काराचेर कितें ते कारवाय जातली काय विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा प्रकरणाची चौकशी करता. सागर एकोस्कराची कितें एक्शन जातली ज्या अर्थान तेणी प्रेस कॉन्फरन्साक गेलो, लोकांक उखल्ले थंयच्या, डिटेन केले, सारकें केलें तेणें. कितें म्हणून कितें इन्क्वायरी जातली ह्या मॅटराची? कित्याक तुमच्या गांवांतूच सायडीक घडलां तें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गांवांनी हाऊस टॅक्स वाडटा. येता ते विधानसभा अधिवेशनात पंचायत राज कायद्यांत दुरुस्ती येता. आमदार झेडपींक ग्रामसभांनी वांटेकार जावपाचे अधिकार दिवपी दुरुस्ती पंचायत मंत्री माविन हाडपाचो आसा. फाटले फावट वादग्रस्त जाल्लो ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेटां दिवपाच्या अधिकाराचो माविनाचो प्रस्ताव आतां कायदो जावन विधानसभेत येता. 1994 सावन पंचायत राज कायद्यान सुदारणा जाल्ली ना. कितलीशींच वर्सां जाली हाऊस टॅक्सूय वाडयल्लो ना. ह्या अधिवेशनाक घरपट्टी वाडयतना कितली घरां नवी आयली, कितल्यांचे रेनोवेशन जाले त्या सर्वेची माहिती येतली म्हणून पंचायत मंत्री सांगता. वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या नांवान पंचायतीच्या हाऊसिंग आनी कमर्शियल कॉम्प्लेक्साक ऑक्युपन्सी दिवपाचो अधिकार पंचायत मंत्री काडून घेता म्हूण बोवाळ पडिल्ल्यान माविनांक पंचायतीचे सर्क्युलर फाटले फावट फाटीं घेवचे पडले. NGTचे निर्देशा प्रमाण तेच नेम आतां पंचायत राज कायद्यान घालपाचें थारला. वादग्रस्त सर्क्युलराचो आतां कायदो. आमदारांनी झेडपीक तांच्या मतदारसंघांनी पंचायतीचे ग्रामसभांनी वांटेकार जावंक मेळचे म्हणून पंचायत राज कायद्यान दुरुस्ती. one is, as far as garbage is concerned, I had assured in the last 2 assemblies that because people took offense to administrative orders being issued, which were in tune with the directive given by the NGT. Now that will come in terms of amendments to the Panchayati Raj Act. MLA of that area or a Zilla Parishad member from that particular area had no locus standi to go and attend the meeting. Now he will be allowed officially to be part of the meeting. So Zilla Panchayat as well as the honorable MLA from any of the Panchayat. प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकर आनी स्वप्नील तारी. सालिगांव गार्बेज प्लांटाचो विस्तार नाका म्हूण साळगांवच्या लोकांचो आवाज चडटा. बुधवारा बसकेत आदले सध्याचे आमदार आशिल्ले प्लांटाचो विस्तार नाकाच म्हूण एक सारको सूर. विस्ताराक विरोध करपी आदलो आमदार दिलीप परोळेकार मात बसकेक दिसलोच ना. मायकल लोबो खंय अपसेट. ताका कोयराचें राजकारण नाका. The ex-MLA from Kalangut, Agnelbag, Joseph Sikvera, are meeting here. We had NGOs, Matai Gav, Saligaon Civic Forum.
The meeting was called by both the ZG members were present here. Panchayats, Sarpanchis were present from Saligaon, all 6 Panchayat Sarpanchis, Panch members were present. Surrounding villages, थंयसरले कोण मेन लोक जे आसलेले who are involved in this particular plant, supervising this particular plant, ते हांगासर आसलेले. तशेंच आयज सगळ्यांनी येवन एका वॉयसान एका हितून आयज हांगा उलोवन दाखयलेलें आसा की एक्सपान्शन इज डेंजरस फॉर सालिगांव. तेका लागून माय सरपंच फ्रॉम सालिगांव ते invited all the entire Saligaon Panchayat has conducted a meeting. They have called me also. They have called the ex-MLA. Everybody they had called. This was a non-political meeting. This was meeting specially addressed to address the concern of Saligaon and Saligaonच्यान garbage जर हाडीत जाल्यार कितें जातलें. आणि ऑल्सो द प्रेझेंट ऑपरेशन्स जी जाता सालिगांवान ती प्रेझेंट ऑपरेशन कशी जावची, सालिगांवकारांक त्रास जायनासतना कशी जावची, हे सगळे इश्यूज आयज हांगासर डिस्कस जाले. So, and Michael has changed his stance, because first he said he will not take garbage more than 100 tons from anywhere. Again, now he's saying that it is for the whole of Goa. So this is basically only his for a kickbacks from the plant operator. And in the assembly also, when this plant was put, there was a discussion on this, saying that this is a scam. I had maintained that this is a big scam, and it is proved that it is a scam, and it's going to destroy the whole of Kalangut village, Kanjali village, and Saligaon. Along with the villagers as a whole, have been very instrumental in saying that we oppose any expansion to the Saligaon plant. आमकां आयज जाणो सांग जायलें की आमचे जे नेबरींग विलेजीस आहा तांचें म्हणणें कितें पळय याचेर आमी थोड्या भोव लोकांक जे सरावंडींग विलेजीस आसलेले तांकां आपयलेले तर फ्रॉम डिफरंट फिल्ड्स. सो ते सगळे आयले हांगासर आनी आमकां तांणी आपले सेम हातून सांगलें की आमी ह्या एक्सपान्शनाचेर अगेन्स्ट आहा. MLA घेवन मेळ्ळी आनी तांकां सगळें सिट्युएशन एक्सप्लेन केल्लें की हांगा आमकां एक्सपान्शन नाका म्हणून. कित्याक हो तर एक्सपांड जाय प्लांट जाल्यार आमचे सालिगांव जो हेरिटेज विलेज आहा पळय ती सामकी काबार जातली. कित्याक वॉटर ऑलरेडी कंटेमिनेट जाल्लें आसा. आनी हांव रिक्वेस्ट करता आनी एकदां आमच्या CMाक आनी मिस्टर मायकल लोबो आमचो मिनिस्टर आहा ताका की हो एक्सपान्शन नाका. चल्ला ते पळोवन मायकल खंय सामकोच अपसेट. तो म्हणटा कोयराचें राजकारण नाका. की वर्सां जो कोणें ट्रीट करूं ना तो आमी ट्रीट करता. सो हेजेर कोणें राजकारण करचें न्हू. आनी जे कोण राजकारण काल कोणें मिटिंगी बीन आपयल्ले ते सगळे पडलेले मनीस, रिजेक्ट जाल्ले मनीस, लोकांनी घरा धाडलेले मनीस. ते खंय तरी जिते जावंक शकता इन पॉलिटिक्स ओवर गार्बेज. पीपल वील नॉट गिव यू ग्रीन सिग्नल टू कम अप इन पॉलिटिक्स ऑन गार्बेज इश्यू. हे जे कोण एक जाल्ले काल तांकां हांव पॉलिटिकल गार्बेज म्हणटा. They are termed as political garbage, including the sitting MLA of Saligaon constituency, which is wrong. I am upset on this issue that they are making politics on garbage. तो इतलो जो तर हुशार आहा ताणें आपल्या घरा व्हरचें. घरा व्हर. एक्स्ट्रा कितें आहा न्हू 27 पंचायतीसून एक्स्ट्रा जी येतली आतां सिजनान. आतां लॉकडावन आहा म्हणून सगळीं रेस्टॉरंटां बंद आहा. जी एक्स्ट्रा गार्बेज येतली ती तूं घरा व्हर. चल टेक इट होम. थोडी आग्नेलाक दिवनी. आनी कोण उलयला काल थिंगा मिटिंगेन ex-MLA आग्नेल आहलो ताका दी. जयेशाक दी. आनी कोण उलयला तांकां दिया. सद्दां येवन व्हरोन येनाल्यार आमी तांच्या घरा धाडटा. हेचेर आमी पॉलिटिक्स कशें एक्सेप्ट करचें ना. तांकां वचोन NGT कोर्टान लेट देम गो टू NGT कोर्ट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. LPK गुंडागिरी तोडफोडीचे प्रकरण कोर्टात म्हूण सांगून रोहन ताचेर वगी तो खंय तातूंत ना. मायकलाचेर PDA वयल्यान फार. ताचे खंय PDAत महा घोटाळे 450 कोटीची स्कॅमा. आंकडो वाडपाचो आसा. मायकलान खंय ड्रग्स सेक्स रॅकेटाचेर प्रमाण जावचो. मायकलाच्या चक्रव्यूहांतल्यान हांव भायर सरूंक शकता. आतां ताणें भायर सरून दाखोवचो. काँग्रेसवाले खंय कळंगुटीची फुनेलां. LPK फोडप, LPKचे हेत आनी वेंडलिझम 100% हांव आसा आनी कितें आसा. आय थिंक तुमी पयलो चॅक केल्लो तो कसो आयिल्लो तो तोंड पयलें हँगओवर आशिल्लो. सो आय ट्राय टू फायंड आउट अबाउट दीस केस वॉट हॅज हॅपन्ड. आय वॉज टोल्ड दॅट दीस केस वॉज क्लोज्ड ड्युरींग द आर्ग्युमेंट बिफोर द चार्ज. आमकां कल्चरान नाय बी आनी आमी असले हातून नाय आनी वी हॅव बीन वर्किंग हार्ड इन आवर लायफ टू डू वॉट वी आर डुईंग लिगली. ऑल बिजनेसीस आर लिगल. तुका जाय तेन्ना जाय थंय प्रमाण घेवपाक हांव येता किंवा ना म्हणून. पूण तेन्ना तूं येवन तुका प्रमाण घेवचें पडटलें. तुका प्रमाण घेवचें पडटलें की तुवें कोरोना सुरू करूं ना.
तुवें क्वारंटायन टुरिझम सुरू करूं ना, तूं फ्लॅश ट्रेडाच्या धंद्यान ना, तूं ड्रग्साच्या धंद्यान ना, तूं प्रमाण घेतलो की तुवें पीडीएच्या स्कॅमान खंय तुजो हातभार ना, काँग्रेसी कडेन एमपी इलेक्शना कडेन सेटिंग केलें, बीजेपीचे पयशे घेवन काँग्रेसीक लीड दिली, तें देवन उलोवचें पडटलें आपणें फटींगपणां केल्ली ना म्हणून. चक्रव्यूहान म्हाका कितलोय ट्राय केलो भितर ओडपाक, म्हाका भितर सरपाकूय कळटा आनी भायर सरपाकूय कळटा. आय एम मेकिंग अ क्लियर चार्ज. पीडीए जी कलंगूट केली आनी तो नॉर्थ गोवा पीडीए चेअरमॅन आशिल्लो आनी ताणें जे भानगड्यो केल्या, दॅट मेगा स्कॅम ऑफ रफली 450 crores जे जाला ताजेर डेफिनेटली म्हाका हांवें काम सुरू केल्लें आसा. हातून जेन्ना सगळें रेडी जातलें तेन्ना सीबीआयक हँड ओवर करतलो आनी मागीर कोण खंयच्या चक्रव्यूहान आसा, कोण खंयच्या चक्रव्यूहान घुसपला आनी कोण खंयच्या चक्रव्यूहान काबार जाता हे गोंयची जनता आनी गोंयचे लोकूच पळयतले. सांगता ताणें तरी म्हाका चक्रव्यूह म्हणटालो कितें तरी. हांव तुका सांगलाय कसलो चक्रव्यूह तो. आतां भायर सरपाक स्टार्ट कर. ही काँग्रेस ब्लॉकाची फुनेला पर्वरी सोडल्या, तो पोल लायिल्लो आसा पर्वरी दिशा म्हणजे ते फुनेलाक बरें करंट जाय पडटा. द करंटचो स्विच आसा कोणगुटे, पूण कोणगुटे जेन्ना तो बटन प्रेस जाता तेन्ना हें फुनेल उलोवंक लागता. इफ यू सी द सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट्स, इट इज shameful for the Congress bloc that they are appreciating the opposition. कानपुरात 8 पोलिसांचो अब्यूज करपी हेवीवेट गँगस्टर विकास दुबेचो उत्तर प्रदेश एसटीएफान एनकाउंटर केलो. ताका मध्य प्रदेशात उज्जैन धरिल्लो. ताका ट्रान्झिटाचेर कानपुरात हाडटाना खंय एसटीएफाची गाडी वाटेर परतली. दुबेन पळपाचो यत्न केलो तेन्ना ताका मारलो म्हूण एसटीएफ सांगता. दुबे धरून 6 गँगस्टरांचो 2 दिसांत एनकाउंटर जाला. 12 इनामी गँगस्टरांचो सोद चल्ला. अभी सूचना प्राप्त हुई है कि जो विकास दुबे आ रहा था उसमें एसटीएफ की गाड़ी पलट गई और पलटने के बाद से उसने पुलिस की वेपन छीनने की कोशिश की, भागा. उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है और उसमें घायल हुआ, जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ उसको डेड घोषित किया गया है. इसके बारे में ऑफिशियल वर्जन जब आएगा तो मुख्यालय के द्वारा रिलीज़ किया जाएगा. अब यहाँ पूछताछ कहाँ हुई थी, पूछताछ के बाद भी इसके बारे में ऑफिशियल बयान जारी किया जाएगा. जब ऑफिशियल वर्जन जारी किया जाएगा उसमें सभी चीज़ें रहेंगी. आता कमर्शियल ब्रेक रोकडेच मेळया. भारतात आशियातलो सगळ्यात मोठो सोलार पॉवर प्लांट सुरू. प्रधानमंत्री मोदीन मध्य प्रदेशाच्या रेवात 750 मेगावॅट उर्जा प्रकल्पाचे उक्तावण केले. या फुडें सोलार पॉवर प्लांटाक लागपी फोटोवोल्टेक सेल धरून प्रत्येक देशी गजाल वापरपाचे थारला. चीनी सोलार सेल आयात बंद. भारत प्युअर शुअर सेक्युअर सौर उर्जेचे संवसारातले मोठे केंद्र जातलो म्हूण प्रधानमंत्री उलयला. कोविड व्यवस्थापनाचेर मंत्र्यांच्यो तालुक्यांनी बसका चालूच. बाबू कवळेकार आणि फिलीप नेरीची थळाव्या यंत्रणांबरोबर बसका जाली. कोविड विरोधी मोहिमेत सगळे एकठांय वावुरतात म्हूण खंय मंत्री सातिस्वेत. होलसेल नुस्त्या मार्केटात लोकांनी डिस्टन्सिंग कुटलायलां, ताचेर जिल्लो प्रशासन एक्शन घेतले म्हूण नेरी उलयला. फुडली बसका साश्टीच्या आमदारांबरोबर. तर ही महामारी जी आसा ह्या कोरोना व्हायरसाक आमचे कडसून पयस आमी दवरतले जाल्यार आमी खंय तरी सगळे लोकांनी खास करून इलेक्टेड मेंबर जे आमी आसात तांचो एक्टीव रोल जावपाक जाय.
आता आमदार आपले परीने काम करीत असतात. जरा लॉकडाऊन पिरियडा भितर सुद्धा आमदारांनी आपली मतदारसंघाची केअर घेतला बरोबर. पण आता सुद्धा जेन्ना केसी वाडत असतात तेन्ना प्रत्येक पंचायतीचो रोल कितें, प्रत्येक नगरपालिकेचो म्युनिसिपालिटीचो रोल कितें, तेणी कशें सतर्क रावपा जाय, तेमी कशें अलर्ट आसपा जाय, तेमी कशें आपल्या भागांनी जेन्ना केसी वाडची न्हू म्हणून कशें प्रिकॉशन घेवपा जाय, कशी केअर घेवपा जाय, त्या लोकांची देखरेख कशी घेवपा जाय. गव्हर्मेंट जेन्ना मशिनरी आसता, मामलेदार आसता जावं डेप्युटी कलेक्टर आसता, पुलीस आसता, हांकां सहकार्य कशें करपा जाय आनी तांचो रोल कितें आसा हें सविस्तर आमी आयज तेंच्यांनी डिस्कस केल्लें आसा. असले कंडिशनाक सगळ्यांनी प्रिकॉशन घेवन केअर घेवनूच फुडें वचचें पडटलें. लॉकडावन हें सोल्युशन न्ही. लॉकडावन करीत रावतले आनी इतलें सोल्युशन येतलें अशातलें न्ही. सगळ्यांचें जें कंट्रिब्युशन सगळ्यांनी काम जर फिल्डार करीत जाल्यार ह्या महामारींतल्यान आमी कुशीन वचपाक शकता. ज्या जाग्यार सोशल डिस्टन्सींग पाळप जायना अशें तुमी म्हणटात जाल्यार चुकीचें. सोशल डिस्टन्सींग किंवा मास्क घालून जें कितें प्रिकॉशन घेवपाक तें घेवंकूच जाय. कसलें पॉलिटीक नासतना सांगलें ते भशेन सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जाल्ले आसा आनी बरी सजेशन केलां विदावट क्रिटिसायजींग एनीबडी. आनी ती सजेशन आमकां आमी नोट केल्ल्या आनी दॅट वील बी कन्वेड टू दी चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. आनी तुमी सांगता ते भाशेन जेन्ना फीश मार्केट आजूक जालां आनी कांयच थिंगा डिसिप्लीन ना एज रिगार्ड्स टू सोशल डिस्टन्सींग, तें आमी फिशरीज मिनिस्टर म्हणून तुमी डेप्युटी CM म्हणून आतांच आमी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा कलेक्टर ऑफ सावथ तेजे नदरे आज पडले टू पुट इन प्लेस. हांव स्पेशली उलोवंक मागता हॉटेलवाल्याक, डोंट एंटरटेन पार्टीज. ट्युरिस्ट येता येवन मेंटेन करून डिसिप्लीन. सगळ्यांक फुड्यान सुद्दां इनपूट केला, सगळ्यांक हें करून असो जाल्यार इनपूट करचो पडटलो. जेणे करून तो ग्रुपांतल्यान आमी ताबडतोब डेलीची जी प्रस्ती आसा, डेलीची जे डिफिकल्टी आसा ते डे बाय डे कितें क्रिएट जाता ते आमी शेअर करूंक पडटलें. अंदू सरकारान तिळारी धरणा विशीं पब्लीक अलर्ट नोटिशीचेर सारकें लक्ष दवरचें. पोरू साळांत पावसाचे हुंवार मारून शेतां भाटां काबार जाल्ली म्हूण लोकांचो सरकाराक आदींच सादूरकायेक उगडास. पोरूच्या बुट्टी आनी हुंवारांत जाल्ल्या लुकसाणाची ज्या शेतकाऱ्यांक आजून मजत मेळिल्ली ना तांकां चवथी आदीं तरी सरकारान पयशे दिवचे म्हूण आदलो आमदार नरेश सावळ मागता. सतर्कता म्हणून आयज आमचे जे साळ ह्या गांवांतले युवक आसा त्या युवकांनी आपली तयारी दवरलेली आसा. पूण संकट हे केन्ना सांगून येना. संकटाक फेस करपाक आमची सगळ्यांची तयारी आसपाक जाय म्हणून आमचे जे सगळे युवक आसा तांकां सज्ज करपाक आयिल्लो हांव तेंचे कडेन उलयलां. सरकारान गेल्या वर्सा ज्या लोकांचें नुकसान जालां, भात शेतीचें नुकसान जालां, त्या लोकांक ताबडतोब एका म्हयन्याच्या भितर चवथ येवच्या पयलीं त्यांची नुकसान भरपाई त्यांच्या पर्यंत पावोवची. तेन्ना अवनूय जर तशें जर प्रसंग येयलो जाल्यार हितून भेदभाव न करता तेणी सगळ्यांक जेंचें कितें नुकसान जाल्लें आसतलें तांकां दिवचें आनी हें नुकसान जावचें न्हू किंवा हे पूर येवचो न्हू हेच्या खातीर पूर्व तयारी करून तिराळीच्या धरणाचेर तांचें लक्ष दवरचो गव्हर्मेंटान. आमी जे सगळे रिणां बिणां काडून सगळे बँकेन जे अशे हे लागवड केल्ले आहा तेतून आमी सामके उध्वस्त जाले. आमची बागायत जे संपूर्ण सकट नश्ट जाल्ले आहा तरी हेंच्यांनी अजून काय नसतं. आमकां नरेश सावळ आमकां CMा कडेन सुद्दां आमी गेले, तेणी आसलो म्हणजे दिता म्हण हें केलें. आतां फुडें अशे कोणचे प्रसंग येवचे न्हू. कुडचडेचो आमदार मंत्री निलेश काब्रालाच्या वाडदिसाच्या निमतान पुलिसांक हँड ग्लोव्ज, सॅनिटायझर आनी मास्क वाटले. कुडचडेच्या BJP ब्लॉकान हो उपक्रम केला. वाडदिसाक काब्रालाच्या कार्यकर्त्यांनी आमदाराची तोखणाय केली. कोणे आरती ओवाळ्यो, कोणाची केक कापून मंत्र्याक वाडदिसाक परबी. खासदार आमदार मंत्री ताका परबी दिवंक कुडचड्यार. आज आमचो कुडचडे मतदारसंघाचो आमदार आणि गोंय राज्याचो पावर मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल हेचो बर्थडे. त्या निमतान ताका विशीस दिवपा खातीर मुद्दाम आयल्लो. फाटलो टर्म आनी आतांचो टर्म बाब निलेशान
एक आमदार म्हणून पयलीं आनी आतां एक मंत्री म्हणून गोंय राज्याचो ज्या पद्दतीन ताणें काम ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर पयलीं सुरवातीक केलें तेजे पायो घातलो आनी तातूंतल्यान खरें म्हणजे सेकंड टायम लोकांनी विश्वास ताजेर दाखयलो आनी परत एक तेका निवडून हाडलो परत एक फावट. आयज सरकारा भितर मंत्री म्हणून पावर मिनिस्टर म्हणून आसात, सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी मिनिस्टर म्हणून आसात, त्याच बरोबर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर आसात. हे सगळे जबाबदारी खरें म्हणजे आनी तेच्या भायर म्हणजे लॉ एंड ज्युडिशियरी हे सगळे जबाबदारी त्यो बऱ्या पद्दतीन खरें म्हणजे तो पार पाडटा आनी गोंय राज्याच्या विकासा भितर खरें म्हणजे तो बऱ्या पद्दतीन काम करता. हांव म्हज्या स्वताच्या वतीन ताका बेस्ट विशीस दिता. कुडचडकारांचो ताचेर मोग आसाच त्याच पद्दतीन सगळे गोंयचें सुद्दां काम बऱ्या पद्दतीन अशें मुखार व्हरचें अशें हांव ताका सांगता. आज आमचे BJPचे कार्यकर्ते, आमचे मंडळ प्रेसिडेंट, आमचे बाकीचे कार्यकर्ते आनी सगळ्यांनी एक बरी गोश्ट केल्ली आसा. म्हाजे बर्थडेच्या निमतान काही हे करनासतना पुलीस स्टेशनार सॅनिटायझर, हँड ग्लोव्स, मास्क, तशेंच CID, तशेंच ट्रॅफिक सेल, तशें इलेक्शन डिपार्टमेंट अशें सगळ्या कडेन त्यांनी हो वेवस्था केला. हांव तेच्या सगळ्यांचे आभारी आहा. म्हाजे बर्थडेच्या निमतान त्यांनी दिल्ले आसा. बाकीचे ते कार्य करीत आसा आनी हांव तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. SGPDAचे होलसेल मार्केट उक्ते. FDAन सगळ्या ट्रकांतल्या नुस्त्याच्या सॅम्पलाचे फॉर्मेलिन टेस्टिंग केलें. ताका लागून नुस्त्याचे ट्रक आडकले. कांय जाणांनी नुस्तें भायल्या भायर विकलें. तातूंतूच मार्केटांत लायटी पेटना, डिस्टन्सिंग ना म्हूण कोफुजांव. SGPDA चेअरमॅन बाबाशान मार्केटांत पावलो. वेवस्था जाग्यार घालता म्हूण उलोवन गेला. आमगे आज होलसेल फिश मार्केट ओपन केल्या. कोर्टान डायरेक्शन दिलें ते भाशेन 10th करपाक लायिल्लें ते भाशेन आज केला. आनी आमगेले सगळे गोंयच्या लोकांक गेलो एक डिमांड आसलो हें नुस्त्या हिंग येता तें टेस्ट करपाक FDA कडच्यान. आनी तेका लागून ते आमी सदां प्रपोजल आमी आमगेले SGPDA घाताले आनी ते कोर्टान डायरेक्शन दिलां. आनी आज आमी हिंगा FDA ओपन केले आनी तेणी अरावंड 20 व्हेकल्स आज टेस्ट केले. आनी 20 व्हेकल्स तें टेस्ट केले तितून सगळे नॅगेटीव मेळ्ळा, कांय प्रॉब्लेम ना. आनी तांकां चड करपाक मेळना कित्याक आज तें पयल्या दिसान तें आमकां कळना कितें जाता तें. भायल्यान टेस्ट करून भितर हाड म्हळ्यार टायम लागलो आनी तेका म्हळ्यार तेंगेले तेणी भायल्या भायर नुस्तें हें केलें आनी ते गेले. आमी फायलसान हे सगळे चेंजीस करपाक गेले. पयल्यो 3 o'clock देखून आमी स्टार्ट करतले व्हेकल्स भितर घेवपाक. भितर गेले म्हणटरी भितर टेस्ट करतले आनी 5 o'clock आमी सेल स्टार्ट करतले आनी तांकां तिकेट देखून 5 o'clock सावन स्टार्ट जातली. खबरो हांगा चोपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.